बाय तुझे तू कितें पळयलें हिंगा तूं आतां इतले वर्सां शेत रोयता कितें सांगपा सोदता? हांव शेत रोयतालें जायते वर्स जालीं मुगेलो शापाय शामाय शेत रोयताली शापाय शामाय हाटल्यान मुगेली माय पाय रोवपा लागलो माय पायच्या हाटल्यान बीन हांव माय पायच्या हाटल्यान बीन हांव काम करतालें आनीक आतां ती मुगेली माय पाय बी मेली आनीक तें शेत बीन हांवूय रोवपा लागलें आनीक हो सरीत पासून आमकां सारकें त्रास करपा लागलो शेतान तेगेले सगळे कॅमिकल येवपा लागलें आनीक ते आमचे सगळे शेत रोयलोले पिड्यार जावपा लागलें ते स्क्रॅप बंद कर म्हळ्यार तो आयकना जालो आनीक तो तुमी विचारपाक कोण काय म्हण आमकां एश कोन्न धुमकी दिवपा लागलो हे भाशेन तो आमकां उलोवपा लागलो आनीक तो सगळे कोंबड्या बोकड्या आमची शेतां तोरया बिरे तांब गायलोले ते सगळे ते कुंकडां बीन घालून तो खावोवपा लागलो आमकां जात भरपूर लुकसाण येवपा लागलें आनी आमची सगळे गांवची लोकां बीन जायते त्रास केले ते शेतां आमची गांवची लोकांनी ह्या वर्सा शेतां बी तेगे कॅमिकल येवन पिडार जात म्हूण आमची गांवच्या लोकांनी शेतां बी सगळीं पाड गायली ह्या वर्सा रोयलो नाय 20 जाणांनी सुमार शेत पाड दवरलें हे भाशेन तो आमकां करपा लागलो हिंगा नाका कांयच हें काडपाचें हे आमच्या गांवची शेतकारांक बी सगळे त्रास जाताय म्हाकाय बी त्रास जाताय हे आमची गांवची लोकांक त्रास जालोले आमकां नाकाय हे स्क्रॅप हेड नाका हिंगा भाडें बी दिता म्हणटा ती फोटिंगपणां ती सगळी तेगेली पोटिंगपणां भाडें बी कांयच दिना आसले ते तूं पेपर बी कितें पळयल्ले तेजें कितें? ना तेगे पेपर हांवें पळोवंक नाय ते मुगे चेडूं विचारता तेका तुगे पेपर दाखय म्हळ्यार ते तूं पेपर तुका दाखोवपा आपल्या कसली गरज काय म्हणटा तो तूं कोण काय म्हणटा तो हिंगा पेपर दाखोवपाक आमकां शिकोवप ना ते पेपर बी चोवपाक म्हाका शिकोवप ना ते मुगे चेडूं विचारता तेका तुगे पेपर बी दाखय म्हळ्यार तो म्हणटालो तूं कोण काय म्हणटालो हिंगा तुका पेपर दाखोवपाक हे भाशेन तो उलयतालो काल हांगा उजो पेटलो आनी एक खंय तरी नांव आयलें जुजे म्हणटा ते मनशाक भाडें दिता म्हणून तुजें नांव कितें जुजेची तूं कोण लागता आनी तूं आयज कितें सांगपाक सोदता? हांव जुजेचें चेडूं आनीक आमी हिंगा रावता जो जांकां उज पेटला थंय आमचें घर आसा थंय आमी रावता आनीक हो स्क्रॅप यार्ड हिंगा चलता सो स्क्रॅप यार्ड हो हिंगा चलता थंयसर आमी हिंगा बंद कर म्हूण सांगपा लागल्या जायतीं वर्सां जालीं हांवें जायतीं तेंचेर कंप्लेनां घातलीं आनीक शरीफ हसेन आनी ते आपूण हो जाग्याचो आपूण ओनर म्हणटा जेन्ना हांव तेका सांगता ते हो स्क्रॅप यार्ड बंद कर म्हूण कंप्लेन घालता तो म्हणटा तूं कसलो हिंगा रायट ना म्हणून हांव ते जो स्क्रॅप यार्ड आहा थिंगा सकयल आमी शेत रोयताय सो आनी आमी एक सायडीन आमी हिंगा रावताय आमची हिंगा घर आसा आनीक शरीफ हसेन जो म्हणटा तो आमकां इतले त्रास हिंग करपा लागलो की तुमकां हिंग येवपाक कसलो रायट ना म्हणून तूं हिंग येवपाक कोण काय म्हणून अशें करून तो आमकां जायते तो आमकां त्रास करपा लागलो भरपूर सो आनीक तो हिंगा सगळें इल्लीगल तो करपा लागलो जेन्ना पयली मॅटर कितें आहा तो तितलो म्हाका खबर ना पण 2023 जेन्ना हांव हिंग इनवॉल्व जालें स्क्रॅप यार्डा लागून ह्या शेतकारांची कंप्लेन येयली तेन्ना हांवें कितें म्हणलें हे आतां चलो हें बंद करुया हांव एक तो म्हणटा म्हाका हिंग कांय रायट ना ओके बट हांव एक गांवचें म्हणटकीच म्हाका हिंगा सगळें कितें पळय घडटा जाता तें म्हाका हांगसर दिसती पडटा तशें म्हणून हांव मुखार सरलें हें बंद उडोवपाक आनी जेन्ना हांव बंद उडोवपाक मुखार सरलो म्हणून हो शरीफ हसेन आमचेर भरपूर आमकां त्रास करपा लागलो आनी तो कितें म्हणपा लागलो ही जमीन आपल्याची आमची जमीन ही न्हू आमी ते केन्नाच म्हणना की ही जमीन आमची म्हणून बट तो म्हणटा ही जमीन आपल्याची म्हणून दुसरें म्हळ्यार 114 फॉर्म ही गोंयकारांची शेतांची तो सोदून काडून 4G आधार कार्ड तेणें करून हाडलां ते डॉक्युमेंट्स आमचे कडेन आसा पंचायतीन आमी कंप्लेन घातला पंचायत आमकां ही फूल सपोर्ट करता स्क्रॅप यार्ड हें काडपाक आनी जायतो आमची पंचायत सरपंच आमची केलोसींची सरपंच जी आसा सोसी मॅडम ती भरपूर फॉलोअप करता हे स्क्रॅप यार्ड बंद उडोवपाक आनी जाता तितलो आमकां गोंयकारांक आमकां शेतकारांक आदार करपाक ते भरपूर तोकोस घेता दुसरें म्हळ्यार शरीफ हसेन जो आसा तो म्हणटा तूं आमी हांगसर तो कोंबड्यो पोसता बोकडी पोसता रेंटान तो दवरता हें हांव तेका विचारपाक गेल्यार तो म्हणटा आपल्याचो जागो जमीन आपल्याची तुमची हिंगा कांयच ना आनी काल जो हिंगा इन्सिडेंट घडला तितून जुजेब इनवॉल्व ना रिजायल इनवॉल्व ना तो बेश्टो ती नांव घालता नांव पिड्यार तो करता दुसरी म्हळ्यार तो हिंगा भाडें तो घेता
रेंटान तो दवरता आनी तो आपूण सांगता जुजे रेंट दिता. जुजे केन्ना ते रेंट दिवं ना म्हणून जुजे फकत तो आपल्या वांगडा इनवॉल्व कोता. जावपाचें आसलें तेजी कितें जालें एक्चुली? डेमोलेशन तांकां काडलोलें आनी डेमोलेशन येयलोलें ऑन सप्टेंबर 5 डेमोलेशन येयलोलें ते कित्याक 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून बंद जालें. पूण आमचे पंचायतीन तें घातलां डेमोलेशन करपाक लागून आनी ती पंचायत आखो डिपार्टमेंट भरपूर ते फॉलोअप करताय ते सगळो प्रोसेस करपा लागून. तूं केन्नाच्यान कंप्लेन करता बाय? हांव 2023 कंप्लेन केला. तेजे पयलीं चलतालें बिंदास? पयलीं चलतालें तेंचे बिंदास चलतालें ते. पयलींची तितली म्हाका डिटेल्स कांय तितली खबर ना. जेन्ना हांव मामी बारा शेत रोयपा लागून हांव येयलें तेन्ना हिंगा लोक शेतान बॉल बिल घालता तो सगळो आमकां कंप्लेन करपा लागलो. तेन्नाच्यान हांव हितून मॅटरान हांव इनवॉल्व जालें. हांव इनवॉल्व जालें म्हणून शरीफ हसेन सगळे नाक जालोले बोगलांड घालून आमकां त्रास करपा लागलो. काल ताणें नांव घेतलें तें इट इज बेजलस. कंप्लेन केले तेन्ना म्हाका डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे. ते हांवें जे तेणें कंप्लेन हांवें ते घालून तेणें सबमीट केले पंचायतींतून. ते हांवें RTI घालून तेगेले सगळे काडून हाडले उपरांत म्हाका हिंगा मेळ्ळें की तेणें आमच्या घराचो हावज नंबर घालून एड्रेस घालून तेणें आपले लकी टेंडरन्साचे पेपर केले आनी ते पेपर करपाक ताणें म्हगेल्या डॅडीची सायन घेयल्या. तर सायन तेणें ताका डॅडीन सोरो बरो पिवून ते सायन घेयले आसतलो तेणें. ती कित कोन्न गेले ती म्हाका खबर ना आनी म्हाका केन्ना खबर पासून ना. तेणें आमगे घरान आमचो हावज नंबर घालून तेणें असले पेपर डॉक्युमेंट्स तेणें केले म्हणून. जेन्ना ही तेणें RTI मागोवन काडली पंचायतीसान तेन्ना म्हाका कळ्ळें हे पळय हे सगळे डॉक्युमेंट्स तो असले फॉल्स डॉक्युमेंट्स तेणें केले म्हणून. 114 कोणाची कितें म्हूण कांय कळूना म्हाका कितें? ती 114 फॉर्म ती जी आसा पळय ती आमकां आमी जावन केन्ना आमी शेत रोयताय म्हळ्यार पासून केन्ना आमी कसलो पेपर केन्नाच आमी सोदून काडूंक ना. पूण शरीफ हसेन जो आहा ते सगळे हिंगा स्क्रॅप यार्ड करून सगळे हिंगाचे पेपर्स डॉक्युमेंट्स तो सोदून काडून तो 114 फॉर्म बी काडून आधार कार्ड कोता आनीक ह्यो जमनीचो तो सर्वे कोता. तो रावता मडगांवां आनीक तो हे शेतांचे तो आपूण खूब सर्वे बीन कोता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.